एक फाटी इलेक्ट जावन आयलो, पब्लीक रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतली, आमदार ना जाल्यार सुद्दां ताजो रोल आमदाराच्या इतलोच म्हत्वाचो ठरता अशें हांव मानता. कित्याक एकदां निवडून आयलो की इज आन्सरेबल टू द पब्लीक. तो फाल्यां आमदार ना जालो जाल्यार सुद्दां ही हॅज टू प्ले हीज रोल एज द गार्डियन ऑफ द सोसायटी. It is not only for ex-MLAs, it is for everybody. आणि जरी तर एक 4 मिनिस्टर तरी आसत आयज जाल्यार आमच्या आदल्या MLA कितेंय बाबा आपणे डिफिकल्टी हो कितेंय बाबा कॉन्स्टिट्युएन्सी काम मला सांगूंक एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा. सो म्हजें एक सजेशन ऑनरेबल स्पिकराक की तुमी कंपल्सरी एक 4 मंत्री ह्या फोरमाक आपोवंकूच जाय. आपोवंकूच जाय बाबा एक ग्रीवेन्सीस आसता. सो हे सांगून हांव एक फावटी फोरमाक शाबासकी दिता, वालोर दिता की तेमी बरें काम करतात, खऱ्यांनीच बरें काम करतात. So once a legislator, even for one term, forever a legislator, forever a member of parliament. आणि अशा पद्धतीन आम्ही वागलेले आसा. आज आम्ही जाणा इन नॉर्मल गव्हर्नमेंट फंक्शनिंग ब्युरोक्रेसी आसा, आमकां एडवायस दिवपाक एक कॅबिनेट आसता, अंडर कॅबिनेट सिस्टम, अंडर CM मिनिस्टर आसता, MLA आसता. आज आम्ही challenges before the country, challenges before the Goa state इतल्यो व्हडल्या प्रमाणात वाढलेले आसा. सर्कमस्टन्सीस तरी आम्ही घेयल्यात. लोकांची अपेक्षा इतली वाढलेली आसा आणि लोकांचे अपेक्षा वाढला म्हणून इफ यू आर नॉट परफॉर्मन्स ओरिएंटेड डेफिनेटली यू आर गोईंग होम असे लोकांच्या मनात विचार जाता. म्हणून आजूय आमकां एक बरो स्टेबल गव्हर्नमेंट दिलो आसा. 10 जाण सुद्दां आमकां दुसऱ्या सायडीसून येयला, ते आपल्या स्वार्था लागून येवना, स्पष्टपणे सांगपाक सोदता. लेजिस्लेचर आसत, कॅबिनेट आसत किंवा हे आमी लोकशाहीतली उच्च स्थान आसा आणि हे लोकशाहीतले उच्च स्थान आमी सुदोदीत मानाचें आसता. म्हणजे इट इज अ डिसायडींग ऑथॉरिटी, इट इज डिसायडींग बॉडी. कायदे करप, कायद्याचें पालन करता काय ना हें पळोवप हे सगळें तांच्या हातान आसता. त्याती ड्यू रिस्पेक्ट फॉर द कॅबिनेट, ड्यू रिस्पेक्ट फॉर द लेजिस्लेचर एटलिस्ट म्हाका दिसता आमच्या पासून सुरू जावप अत्यंत गरजेचो आसा. ना जाल्यार खरें हाज्या कडेन पळयता आसतना लोकांचो दृश्टिकोन बदलूं शकता. ताच्या खातीर आमी रिस्पेक्ट दवरप हो खूब म्हत्वाचो आसा आनी त्या दृश्टीन प्रयत्न जावप हे अत्यंत गरजेचें आसा. 2 मोठे विषय सध्या गोंयांत जाल्ले आणि ह्या विशयाचेर नजर मारता आसतना एक म्हादय आणि दुसरे खाणी विशय जे खूपशे गोंयचे आमचे सध्या राजकारण चल्लां. परंतु वस्तुस्थिती जी आसा पळय त्या वस्तुस्थितीक धरून ज्यो गोष्टी करूंक जाय त्यो काही तरी गोष्टी आमी करून हाडूंक जाय आनी त्यो म्हाका दिसता आज ही संदी मेळटा म्हाजे सुचना मांडपाक. जेन्ना बाब प्रमोद मुख्यमंत्री जाले म्हाका दिसता तेच्या आदी 2 विशय स्टार्ट जाल्ले आनी ते म्हणजे CMZ, गोवा कोस्टल मॅनेजमेंट झोन, परत फॉरेस्ट, प्रायव्हेट फॉरेस्ट, हे 2 विशय गंभीर जे गोंयांत लागतात